2026 27 तारखेक वर्ल्ड MSME डे जालो. आज त्या निमित्तात आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाने फंक्शन हांगासर ऑर्गनायज केला. आमच्या मदीं आसात आमचे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मिस्टर माविन गुदिनो, परिमल अभिषेक, अश्विन चंद्रू, दर्शना नारुलकर, वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीजचे सगळे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज सगळे जाण आसा आनी न्यू यंग एंटरप्रिनर्स जांकां एंटरप्रायजीस जावपाची इच्छा आसा ते हांगासर आसा. हांव सगळ्यांचे तुमचे परत एकदां खूब खूब स्वागत करता. तुमचो चड वेळ घेवचो ना. म्हाका दिसता 1:15 जाला, जेवणाचो टायमूय जाला, ते हांव थोड्याच वेळात म्हजें भाशण करतलो. सगळ्यात पयलीं हांव म्हज्या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी युनिफायड डिजिटल प्लॅटफॉर्म आज लॉन्च केलो आनी शी हॅड ऑल्सो नायसली एक्सप्लेन युनिफायड डिजिटल प्लॅटफॉर्माचो फायदो कसो जावपाक शकतलो. अजुनूय म्हजें म्हणणें आसा, इफ द पंचायत किंवा एट अ तालुका लेवल यंग एंटरप्रिनर्स जर एकी कडेन येता आसत जाल्यार वील आस्क आवर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट टू गो देर एंड टू एक्सप्लेन देम. त्या पद्दतीत इवन दो द तालुका लेवलाचेर 10 एंटरप्रिनर्स जर एकी कडेन येता आसत जाल्यार तांकां एक्सप्लेन करपाक आमचे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हँड होल्डिंग करपाक ताज्याय पेक्षा एक स्टेप फुडें वचपाक शकतले. आज स्पेशली वीच इज अ मॅगझीन रिलीज बाय आवर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, हांव ताका लागून तांचें अभिनंदन करता. वेरियस न्यू आनी इनोवेटीव इंडस्ट्रीज कशा पद्दतीन लोकां मुखार दवरपाक शकता हें तेंच्यांनी मुद्दामून हातूंतल्यानूच दाखयलें. सातत्यात आमी पळयता की हॉनरेबल PM's विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत हें स्वयंपूर्ण गोंय हें करता आसतना तें कशें लॉन्च करतले हाजेर आमी फोकस केला आनी तें लॉन्च करपाचो सदोदीत प्रयत्न केला. आमी सातत्यात पळयता की सगळ्यांत व्हडली इंडस्ट्री हें कोणाचें तरी पयलीं ल्हानशें स्वप्न आसता आनी तें ल्हानशें स्वप्न इन कालांतरांत एक बीग इंडस्ट्री जावपाक शकता. म्हणून आजचे हांगासले यंग एंटरप्रिनर्स जे आसा इन लाँग रन तांच्यांनी जें स्वप्न पळयलां की हय आपली एक दीस एक बीग इंडस्ट्री आपूण घालपाचें स्वप्न पळयता. मागीर ते सेल्फ हेल्प ग्रूप आसतले, वुमन्स आसतली किंवा ITI स्टुडंट्स आसतलो. जो ITI शिकता तो फक्त जॉब करपाक जाय म्हणून शिकना, ते इन लाँग रन आपलो वर्कशॉप सुरू करपाचें हेंय ताच्या तकलेंतल्यान आसता. म्हणून तो ITI शिकता आनी त्या पद्दतीन ताका हेल्प जावपाक शकता. आमी सातत्यात आमचे माननीय प्रधानमंत्री हे MSME ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार बॅकबोन ऑफ द इंडियाज इकॉनॉमी हे परत 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 रिपीट करता आनी इट इज ट्रू. जर पळयत देशभर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थात आमी पळयता की पुराय देशाची इकॉनॉमी जर कोणी बदल्ल्या आसत जाल्यार ती MSMEत बदल्ल्या आनी ताकाच लागून MSME खातीर वेगवेगळे रिफॉर्म्स ह्या देशात घडोवन हाडल्या. फाटल्या जर तुमी 10 वर्साच्या कार्यकाळात पळयत जाल्यार MSME कितली प्रमोट जावपाक जाय, कशा पद्दतीन प्रमोट जावपाक जाय, ताज्या खातीर हे सगळे रिफॉर्म्स आसा आनी हे रिफॉर्म्स हाडल्या म्हणून आमकां पॉसिबल जाता. हे रिफॉर्म्स कितें तर आमी पळयता की GST युनिफायड इंडिया इंटू द कॉमन मार्केट. Okay, Udyam registration had simplified the MSME formalizations. Startup India has encouraged the innovation. Make in India boosted the manufacturing. Digital India accelerated the paperless governance. The PMEGP empowered the first generation entrepreneurs. PM Vishwakarma has strengthened the traditional artisans. जे ट्रेडिशनल आर्टिजनाक पयलीं केन्नाच स्कोप नाशिल्लो, आज पयले फावटी हांव थंय आमचो कुंभार भाव बसला ताच्या कडेन आत्तां जस्ट हांव ताचे कडेन उलयतालो, ताणें ज्यो आपल्यो भावना व्यक्त केल्यो. आपूण म्हणलो 40 वर्सां काम करता, आतां आपल्या कडेन CM बसलो, आपूण खूब धन्य जालो म्हणलो. म्हणजे म्हाका बरें दिसलें, खरें सांगता हांव, म्हणजे मनांतल्यान म्हाका बरें दिसलें की ते इतकें सुंदर ब्युटिफूल प्रॉडक्ट तयार करता. पयरूच आमी ट्रेनींग गोमय गणपतीची ट्रेनींग महाराष्ट्रांत ऑर्गनायज केलो, तो स्पेशली गेलो आनी POP कित्याक हाडपाक जाय, ताज्या पेक्षा गोमय बाकीचे सगळे हेच जर आमी लोकल प्रमोट करपाक केलें. हांवें ताका सांगलें की तुमी जार जो ते फ्लावर घालून जे सगळे विकतात तो एक जार फुटलो जाल्यार 1000 वर्सां पिड्ड्यार जायना. ती कंप्लिटली सिमेंट आनी काच वापरता. तेच जर मातयेचे तेजे वापरले, ते फुटले जाल्यार दुसरे दीस पर्यंत ते मातयेन मिक्स जाले आनी कॉस्ट वायज ताजे चीप आसा. तुमी जे घेवंक येता पळय न्ही तेजो कॉस्ट चड आसा. आमी हे कंपॅरिजन करून लोकल कशें प्रमोट करतले हें पळोवपाक जाय. हांवें PM विश्वकर्मा कित्याक सांगलो, आयज पर्यंत विश्वकर्माच्या अंतर्गत येवपी सगळे, इट इज नॉट ओन्ली ऑन द विश्वकर्मा समाज, तर तितूंतले पळोवंक वचत जाल्यार इट इज अ लोकल ट्रेडिशनल जे जवळपास 17 तरेचे ट्रेडिशन्स भितर जे येताले त्या सगळ्या जाणांक फर्स्ट टायम प्रमोट करपाचें काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीत केलें. सगळ्यो
म्हणजे ज्यो आर्टिजन्स जितके गोंयांत आशिल्ले म्हणजे कुंभार आसतलो, लोहार आसतलो, परत शू मेकर आसतलो, हे सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाचें काम हे PM विश्वकर्मा एका स्किमींतल्यान करपाक शकले. ONDC it is a digital commerce. It is an emergency credit link guarantee scheme protected the MSMEs during the COVID. Skill India has created the skilled workforce into the pipeline. आणि हे सगळे करता आसतना तुम्ही जर पळयत जाल्यार MSME 30% ऑफ द GDP जर कोणी केला आसत जाल्यार ती MSMEच्या माध्यमांतल्यान जाल्या. 45% एक्सपोर्ट हो MSME कडल्यान जाता आणि अराउंड द 35% मॅन्युफॅक्चरिंग आउटपूट जर कोणाचो आसत जाल्यार तो MSMEचो आसा. आणि पुराय देशात 32 crores ऑफ लोकांक एम्प्लॉयमेंट जर जनरेशन कोणी केला जाल्यार तो MSMEच्या माध्यमांतल्यान केला. आणि मोर दॅन 7 crores MSMEs हालीं जस्ट म्हणजे रजिस्ट्रेशन जे आसा ते उद्यम रजिस्ट्रेशन प्लॅटफॉर्माचेर जाला. उद्यम लॉन्च केल्या उपरांत 7 crores इज नॉट अ जोक. म्हणजे इतक्या शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम इतक्यो MSMEs रजिस्टर्ड जावप आणि ताकाच लागून MSME खातीर जो सगळो सपोर्ट जाय तो सातत्यात गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो आपल्या परीत मोठ्या प्रमाणात दीत आसा. उद्यम भारती विच इज एन डिजिटल एम्पावर्ड अँड फॉर द एंटरप्रिनर्स हे खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपाचें काम हे भारत सरकार आणि गोंय सरकार खूब मोठ्या प्रमाणात करीत आसा. विच इज एन ऑलवेज न्यू इनिशिएटिव्स आनी ताचो फोकस जो आसा इट इज फॉर द इजियर बिजनेस एक्सेस, फास्टर एप्रुवल्स मेळपा खातीर आसतले, डिजिटल सर्विसीस मेळपा खातीर आसतले, मार्केट एक्सपान्शना खातीर आसतले आनी तेज्यो ग्रिवेन्सीस रिएड्रेसल्स ऑफ द एंटरप्रिनर्स हाज्या खातीर हेजो उद्यम भारती हाजो प्लॅटफॉर्म हो खूब बऱ्या पद्दतीत उपयोग करता. PMEGPचेर हांव येवच्या पयलीं सगळे जाण उलयले आसतले, बट वीच इज एन PMEGP 2.0 वीच इज अ फास्टर अँड फुल्ली डिजिटल प्लॅटफॉर्म. म्हणजे प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंटरप्रिनर्स गॅरंटी स्कीम ह्या हातूंतल्यान वीच इज एन सिम्प्लिफाईड एप्लिकेशन्स प्रोसेस केला, फास्टर लोन प्रोसेसिंग, रियल टायम ट्रॅकिंग अँड इम्प्रुवमेंट इन द ट्रान्सपरन्सी. म्हणजे क्लियर कट एखाद्याक जर आसत जाल्यार तेज्या तकलेक चड ताप उरूंक जायना. आमी पळयता एखादो जर एप्लाय केलो तेजें लोन सँक्शनूच जायना, एप्लिकेशन पाड पडूं म्हणटा तो आनी नाका. म्हणजे इच्छा आसलेली सुद्दां मागीर बिझनेस करपाक वचना. बट ताज्या खातीर PMEGP आसतलो किंवा उद्यम प्लॅटफॉर्म आसतलो हो आज खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपाचें काम हे सातत्यात गव्हर्मेंट करता. म्हाका खोस भोगता की 114 PMEGP project have been approved in the state of Goa, which is the achievement with a short span of a time इतके करपाक शकले. Subsidy worth of ₹5 crores of rupees have released for the beneficiaries आमी रिलीज केली आणि ताच्याच खातीर PMEGP अशा पद्दतीतलो खरो प्लॅटफॉर्म जो हेजेर मेळपाक लागलेलो आसा. समाधान 2.0 which is a protecting MSME from the delayed payment. म्हणजे समाधान 2.0 जो प्लॅटफॉर्म म्हणजे बरेचशे फावटी की जर ताका पेमेंट डिले जालो जाल्यार MSME जगूंक शकना. MSME इट इज एन इम्पॉसिबल फॉर देम. सो टायमार जर मेळप, बट समाधान 2.0 लॉन्च केल्या उपरांत इट हॅज गिवन द वेरियस सपोर्ट, म्हणजे गव्हर्मेंटा कडल्यान आसूनी किंवा बाकी हेच्या कडल्यान आसूनी जो सपोर्ट दिवपाक जाय तो सपोर्ट हो मेळ्ळो. वीच इज एन ताकाच लागून MSME ट्रॅक पेंडींग ड्यूज आसतले किंवा फायल ग्रिवेन्सीस डिजिटली आसतल्यो किंवा इट इज एन इम्प्रूव द पेमेंट रिकवरी मेकॅनिझम हो इजिली जावपाक शकलो. आणि गोंयांतूय बी आमच्या हातूंतल्यान आमी MSMEचेर फोकस ह्या माध्यमांतल्यान करपाक शकले. म्हाका दिसता ताकाच लागून म्हणजे बरेचशे फावटी गोंयची इमेज कितें आशिल्ली तर गोंय एक टुरिजम स्टेट म्हणून इमेज आशिल्ली. म्हणजे गोंयकार बाकीचे बिझनेस करीत ना काय कितें, टुरिजम रिलेटेड बिझनेस करतात काय कितें इतकेच बऱ्याचशा जाणांक दिसतालें. बट इट इज नॉट सो. म्हणजे गोंय जर आमी गोंयांत पळयत जाल्यार गोंय हें स्टार्टअप डेस्टिनेशन जाल्लें आसा. म्हणजे काल हांव IT सेलाची एम्पावर्ड कमिटी मिटिंगेक आशिल्लो. इट इज ऑलमोस्ट एका पेक्षा एक न्यू स्टार्टअप आणि गोवन एंटरप्रिनर्स जे आहा पळय न्ही ते आपल्यो नवीन आयडिया घेवन म्हणजे नॉट ओन्ली द IT स्टार्टअप बट नॉन IT स्टार्टअप सुद्दां ते थंय प्रेजेंट करताले. बट बिकॉज ऑफ म्हणजे थोड्या जाणांक म्हणजे ऑलमोस्ट आमी 15 जाणांक डायरेक्टली वी हॅव हेल्प अंडर द आवर स्टार्टअप पॉलिसी. वी आर गिविंग द 10 lakhs rupees फॉर द इनिशियल सपोर्ट, नॉट लोन एज सच. ताका डायरेक्ट सपोर्ट दिवपाचें काम हे 10 लाख रुपये दिवपाचें काम आमचें सरकार स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत करता. म्हणजे एवरी टायम म्हणजे अशा पद्दतीत त्यांचे हँड होल्डिंग बाकीचे हे तर करीत असतात. बट ह्या अशा पद्दतीत गोंय आज स्टार्टअप डेस्टिनेशन जाल्लें आसा. गोंय आज टुडे इज अ नॉलेज इकॉनॉमी. इट इज अ हब फॉर द इनोव्हेशन
अँड इमर्जिंग एज अ मॅन्युफॅक्चरींग सर्वीस फॉर द पॉवर हाऊस आमी ज्या पद्दतीत वेगवेगळे मॅन्युफॅक्चरींग हांगासर जावपाक लागला निश्चितच खात्री आसा की इन फ्युचर गोंय हे खूब बऱ्या पद्दतीचो एक मॅन्युफॅक्चरींग पॉवर हाऊस सुद्दां जावपाक शकता म्हणजे शिप बिल्डींग पासून ते आमी पळयता की मरीन क्लस्टर जेन्ना गोंयांत एस्टाब्लीश जालो अशा पद्दतीच्या बाकीच्या सगळ्या एका बूस्ट आमी दिवपाक शकले बट उद्यम पोर्टल PMEGP हातूंतल्यान MSMEक आनीक बूस्ट दिवपाचें काम सातत्यान आमच्या सरकारात केलां आणि आतांच म्हणजे इंडस्ट्रीज मिनिस्टरांचे सांगलें की मोर दॅन 90,000 इट इज 91,000 MSMEs ज्यो हांगासर रजिस्टर्ड जाला भितरल्यो 98% इज मायक्रो एंटरप्रिनर्स आसात स्मॉल मायक्रो एंटरप्रिनर्स तेंच्यांनी सुरवात केल्या आनी वुमन एंटरप्रिनर्स आसात बारीक बारीक आपल्यो एंटरप्रिनरशीप तेंच्यांनी दाखोवन दिल्या हें बी आमी पळयलां आनी सातत्यात गोंयच्या इकॉनॉमीक तशें पळोवंक वचत जाल्यार इट इज बीग इंडस्ट्रीज सपोर्ट करता अशें ना तर गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ही ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑर्डिनरी म्हणजे MSMEs हातूंतल्यानूय बी म्हणजे आमी पळयता की आमचो लोकल ट्रेडर आसतलो टुरिजम एंटरप्रिनर्स आसतलो वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसतलो आर्टिजन्स आसतलो टॅक्नॉलॉजी स्टार्टअप आसतलो फूड प्रोसेसर आसतलो सर्वीस प्रोवायडर आसतलो किंवा विलेज बेस्ड एंटरप्रिनर्स आसतलो म्हणून हांवें म्हटलें की गांवांत काम करपी एखादो कुंभार सुद्दां जो आसा पळय न्ही तो इज एन एंटरप्रिनर्स बट आतां पर्यंतच्या पयलींच्या सरकारांनी तेजे कडेन एंटरप्रिनर म्हणून केन्ना पळोवंक नाशिल्लो ताका ती एंटरप्रिनरशीप येवंक नाशिल्ली बट आतां येवपाक लागला ताका रजिस्ट्रेशन मेळ्ळां ताकाय दिसता हय आय एम ऑल्सो द इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणटा तसो आपल्याक ह्या हातूंतल्यान एक्झिबिशनाक पार्टिसिपेट जावपाक मेळटा आपल्याक सरकार प्रमोट करता ही गजाल जी आसा पळय न्ही ही खूब म्हत्वाची आसा तें सरकार आमच्या खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक लागला म्हणून म्हाका दिसता म्हणजे ह्या हातूंतल्यान आमी जर पळयत जाल्यार जवळपास ॲट प्रेझेंट गोवन इकॉनॉमीक ग्रोथ जर पळयत जाल्यार 82% गोवन इकॉनॉमीक ग्रोथ जी आसा ही MSME सेक्टरांतल्यान एंगेज सर्विसीस आनी रिटेल ट्रेड हाच्या कडल्यान इट इज 72 पॉयंट इट इज ऑपरेटेड फ्रॉम द मॅन्युफॅक्चरींग सेक्टर हाच्या कडल्यान आमकां दिसता आनी ताकाच लागून गव्हर्मेंट एग्रेसिवली म्हणजे मॅन्युफॅक्चरींग लेड ग्रोथ आसतलें इंडस्ट्रियल डायवर्सिफिकेशन्स आसतलें व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्शन्स आसतले फूड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रीन इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंटरप्रिनर्स अँड टॅक्नॉलॉजी बेस्ड MSME हे प्रमोट करपा खातीर आमी खूब मोठ्या प्रमाणात फोर्स जो आसा हो करीत आसा सातत्यात सरकार वेगवेगळे रिफॉर्म्स हे आमी हाडीत आसा आमी पळयता की एखाद्या वेळाचे रेड टेपिझम आतां आमी रेड कार्पेट दिला हे म्हणपाक काय हरकत ना म्हाका दिसता इंडस्ट्री पीपल वील एग्री एखाद्या वेळी आमचो नंबर 42 नंबर लागलेलो म्हाका याद आसा इंडस्ट्री पीपल तेन्ना म्हणजे ऑलमोस्ट बऱ्याच जाणांनी टिकाय करताले किंवा तुमचे तरी रँकींग पळयत जाल्यार यू आर एट द 42 म्हणून बट आय प्राउडली आज सांगता वी आर एट द रँकींग ऑफ द 5th रँकींग हे पुराय देशात लागता आणि अजूनही बी म्हणजे वॉट एवर द सजेशन्स कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री वी आर ऑलवेज वेलकम्स दॅम ती इंडस्ट्री सगळी कमी करपाचें काम करता म्हणून तर सिंगल विंडो रेग्युलेशन्स किंवा कॉम्प्लायन्सीस सपोर्ट आसतले ऑनलायन एप्लिकेशन सिस्टम इट इज एन इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल्स डिस्प्यूट रिजोल्युशन मेकानिझम ओके ह्या पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्यो सातत्यात आमचें सरकार हे करीत आसा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी वन नेशन वन टॅक्स हे जेन्ना स्टेप्स घेतली वीच हॅज हेल्प फॉर द MSME खूब मोठ्या प्रमाणात खरी मदत जर कोणाक जाली आसत जाल्यार ती MSMEक जाली जाल्यार आमकां खबर आसा दिल्लीच्यान कन्याकुमारी वयता पर्यंत तो अक्षरशः आनीक नाका म्हणटालो तो पुरो बंद कर आनी धंदो बंद करपाची पाळी तेंच्यार येताली प्रत्येक नाक्याचेर प्रत्येक बाउंड्रीचेर वेगळो टॅक्स वेगळ्यो गजाली लागताल्यो बट वन नेशन वन टॅक्स हॅड गिवन अ बूस्ट फॉर द MSME म्हणपाक काय हरकत ना म्हणून म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचे हाल्लीच नव्यान रिफॉर्म जो हाडलो वीच इज एन जनविश्वास रिफॉर्म ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हॅज इंट्रोड्यूस द जनविश्वास आनी तितूंतल्यान कितें जालें तर तितूंतल्यान वीच इज एन ट्रस्ट बेस्ड गव्हर्नन्स ईज ऑफ डुईंग द बिजनस आनी इट इज एन मोर एंटरप्रिनर फ्रेंडली इकोसिस्टम ह्या जनविश्वास रिफॉर्मांतल्यान आमकां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी कडल्यान एक देशभर बरें वातावरण जावपाचो जो एक एनवायरमेंट जो क्रिएट जाला तो जनविश्वासांतल्यान दिसून येता वीच इज एन व्हेरी गुड रिफॉर्म हॅड ब्रॉट बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांवें रॅम्प स्किमीच्या बद्दल चड उलोवपाची गरज ना कारण रॅम्प स्किमीचेच बेनिफिशरीज वयर येवन तेंचे हांवें फेलिसिटेशन्स केलां हांव भोंवता आसतना म्हाका 4-5 शॉप्स पळयता आसतना म्हाका 3-4-5 जाणांनी ते सांगलें हय वी हॅव बेनिफिटेड बाय द रॅम्प स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हॅज इंट्रोड्यूस म्हणजे ऑलमोस्ट
60 crores of rupees गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां मेळ्ळे. ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फंड्स वी हॅव युटिलायज. रेस्ट ऑल द आनीकूय बी नवीन एंटरप्रिनर्स तांकां रॅम्प स्किमीच्या अंतर्गत घेवपाक जाय. दे कॅन स्टार्ट दॅट प्रोग्राम एंड कम अंडर द रॅम्प स्कीम so that we can utilize that fund also, which is initially we got from the government of India. आणि आनीकूय बी एक्सपर्ट्स आमकां MSME फुडें व्हरपा खातीर मागीर तें उद्यम रजिस्ट्रेशन आसूनी, ONDC ऑनबोर्डिंग आसूनी, PMEGP जॉयंट फेलिसिटेशन आसूनी, एक्झिबिशन पार्टिसिपेशन आसूनी किंवा फॉर्मलायझेशन सपोर्ट, ह्यो सगळ्यो गजाली आमी पळयता की आमच्या सगळ्या यंग एंटरप्रिनर्सांक दिवपा खातीर आमी सातत्यात प्रयत्न आसतलो. त्या खातीर वजर हांवें पयलीं सुरवातीक म्हटलें आमचो प्रयत्न फक्त ऑफिसान बसून उरूंक ना. भावीन हॅड गिवन द इन्स्ट्रक्शन्स टू गो एट द पंचायत लेवल वचपाची आमची तयारी आसा आनी त्या खातीर गोंयांत नवीन उद्योजक अशा पद्दतीन तयार जावपाक जाय. बट ताका लागपी एक स्कील मॅनपावर जो आसा पळय न्ही ताची आजकाल गरज आसा आनी म्हणून ITIचें अपग्रेडेशन करपाचें ऑलरेडी म्हणजे फाटल्या 2 ते 3 वर्सांक जर तुमी पळयशात जाल्यार इट इज ऑलमोस्ट ITI वे अपग्रेडेड. नॉट ओनली द ITI, आमी तर म्हणणे की न्यू इंडस्ट्री आमी न्यू युनिवर्सिटीज जो सेटअप केला तातूंतली मरीन युनिवर्सिटी द गणपत युनिवर्सिटी CEO ही इज सिटींग हियर. म्हणजे जे शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीस किंवा लॉंग टर्म अशा पद्दतीचे कोर्सीस इन मरीन इंडस्ट्री वेगवेगळ्या पद्दतीचे हे आमी हांगासर डेव्हलप करपाक सोदता. ITI वयल्यान येयलो की IIT कित्याक विरोध करता खबर ना आनी IITक विरोध करता तेंची मेंटेलिटी कितें आसतली ही म्हाका कळना. म्हणजे म्हाका दिसता की इंटलेक्च्युअल लोकांनी थोडोसो विचार करपाक जाय की हय की आमी म्हणटा की कटमगाळच्या दादा आमी कटमगाळच्या दादाक पांयां पडटा बट तेज्या खातीर आमी IIT नाका म्हणप म्हणजे हें दुर्भाग्य आसा गोंयचें खरें म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी IIT सारकेलो इतको जाणा आमी गव्हर्मेंटाच्या स्वताच्या लँडात इंडस्ट्री पीपल शूड ऑल्सो कम फॉरवर्ड. कारण हे फ्युचर गोंयचें भविश्य हे हातूंतल्यान आसा. फाल्यां सकाळी गोंयचे भुरगे जेन्ना आमच्या IITंतल्यान पास आवट जातले ते यंग एंटरप्रिनर जाता आसतना आमकां दिसतले. म्हणून आमकां सातत्यान दिसता की हांव तातूंत चड उलयना, सहज म्हज्या तकलेंत उलयता उलयता विशय आयलो म्हणून आतां हांव न उलयता वचूंक शकनाशिल्लो म्हणून हांवें सांगलें. कारण IITक ऑलमोस्ट नो डावट इंडस्ट्री पीपल हॅव ऑलवेज सपोर्टेड आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आयच्या इंडस्ट्रीक कितें जाय तो कन्सिडर करून स्कील मॅनपावर तयार करपाचें काम हे आमच्या ITI पासून ते इंडस्ट्रीज म्हणजे फाटल्या दिसांनी आमी इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्ट प्रोग्राम खूब बरो घडोवन हाडलो. ITI इंडस्ट्री कनेक्ट MOUs आमी वेगवेगळे सायन केले आनी ते धरूनच म्हणजे आयची इंडस्ट्रीची रिक्वायर्ड विजन ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट, AI एनाबेल्ड टेक्निशियन्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट्स, रिन्युएबल एनर्जी प्रोफेशनल्स, रोबोटिक ऑपरेटर्स, टुरिजम प्रोफेशनल्स अँड डिजिटली ट्रेन्ड यूथ हे करपाची आमची सगळी तयारी आसा. ऑलरेडी आमी करता. म्हणजे तुमी आमच्या DHE DTE हांच्या कडेन जर कम्युनिकेट करीत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की वेरियस टायप ऑफ प्रोग्राम्स हे आमच्या एड्युकेशन इन्स्टिट्युशनान आमकां दिसता. म्हणून हांवें म्हटलें की ITI मॉडर्नायझेशन आसतलें किंवा इंडस्ट्री लिंक्ड स्किलिंग आसतलें, एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम वीच वी हॅव इंट्रोड्यूस. सो मेनी यंग यूथ ह्या एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाचो तेंच्यांनी फायदो घेतलो. एडवान्स टेक्निशियन ट्रेनिंग आमी दिता. इंडस्ट्री पार्टनरशीप ऑलरेडी आमी केल्या आनी ताकाच लागून आमच्या ITIनी सुद्दां जर तुमी आयज वचून पळयशात जाल्यार तुमकां स्मार्ट क्लासरूम दिसतलो, मॉडर्न लॅबॉरेटरी दिसतली, डिजिटल लर्निंग इन्फ्रास्ट्रक्चर दिसतलें, इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड इक्विपमेंट आसा आनी प्रॅक्टिकल स्किलिंग आसा. खंयचेय ITIन वचून पळया त्यो ट्रेडिशनल ITI उरूंक ना. इट इज मोर दॅन 170 crores of rupees we have invested in ITI. 170 कोटी रुपया आमी ITIन इन्वेस्ट केल्या आनी इतक्या बऱ्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर. कारण ITI करपी भुरगे सुद्दां जे आहा पळय न्ही दे आर द फ्युचर एंटरप्रिनर्स आसा. तांकां त्या पद्दतीची ही गरज आसा. म्हाका दिसता रॅम्पाचो फायदो मोर दॅन 10,000 यूथ हांच्यांनी रॅम्पाचो आमच्या फायदो घेतलो. म्हणून सातत्यात तांकां हांव बेस्ट विशीस दिता. ह्या फुडल्या येता त्या काळात आमकां अशे नवीन आनीक एंटरप्रिनर्स हे पळोवपाक मेळटले. सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी म्हणटा की बाबा जॉब सीकर जावच्या पेक्षा जॉब क्रिएटर जावचे आनी ताकाच लागून आमी सातत्यात काम करीत आसा. स्कील डेव्हलपमेंट हे फावंडेशन आसा सेल्फ रिलायन्साचें आनी तें जर आमी काम करपाक शकले जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर आमी सातत्यात काम करता. विशेष करून म्हणजे महिला भगिनीचो हातभार हो खूब मोठो आसता. वुमन लेड गव्हर्नन्स
हातूंतल्यान सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान ते खूब मोठें काम करता आसतना आमी पळयलां more than 50,000 women are directly related to the self-help group. RDAच्या self-help ग्रुपाकडे 350,000 महिला अटॅच्ड आसा. हांव मुद्दामून एकदा फिगर परत सांगता. इट इज मोर दॅन 340 crores of rupees. त्यांचो टर्नओव्हर फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात 340 कोटी रुपया महिलांनी घेतले, दिले, रोटेट केले. दिस इज अ बिग अमाउंट फॉर द स्मॉल स्टेट. म्हणजे 340 कोटी कितें ल्हान अमाउंट न्ही, ते बी महिलांच्या खातीर आसा. येदें व्हडलें काम अदरवायज ते करपाक शकनाशिल्ले. विथ द विजन ऑफ द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमी करपाक शकले. आनी ह्यो महिला कितें करता एक्झॅक्टली तर सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर, फूड प्रोसेसिंगा खातीर, हँडीक्राफ्टा खातीर आतां वानत्या इट इज ऑलमोस्ट 70तली लास्ट विलेज थंयच्यान ते बाय हांगासर आयला की तेणी आपल्या हँडीक्राफ्टांतले खूब बरे प्रॉडक्ट समोर करून दवरल्या. म्हणजे दॅट इज द सपोर्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. ताज्या खातीर इट इज पॉसिबल आसा. म्हणजे इट इज द वेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रॉडक्ट त्यांनी सगळे म्हणजे आमी वेल्डिंग करून कट करून जे मटेरियल सगळें उडयता ताज्या पासून त्यांनी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉडक्ट रेडी केला आनी इतके फायन म्हणजे हांव सरप्रायज अशेंय बी कितें जावं शकता काय म्हणून हें पळोवन हांव सरप्रायज जालो. आनी तारवटी चॉकलेट तर सांगपाकूच नाका. आमी म्हणटा की मेलोडी जर पीएमान प्रमोट केली आसत जाल्यार तारवटी आमी प्रमोट करपाक काय हरकत ना. गोंयकारांनी तारवटी प्रमोट करपाक जाय कारण इट इज आवर गोवन ब्रँड अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर आमी सगळ्या जाणांनी प्रमोट करचें. ते डिजिटल कॉमर्स आसूनी किंवा मायक्रो बिजनेसीस महिला करपाक लागल्या. हांव म्हज्या महिला भगिनींचें खूब खूब अभिनंदन करता. एक स्टेप दादल्या पेक्षा ती चड फुडें वचपाक लागल्या ह्या बाबतींत म्हणपाक काय हरकत ना. माय बेस्ट विशीस फॉर देम. हांव तांच्या कडेन खूब खूब तांकां अभिनंदन करता. आनी खरोखरूच म्हणजे आज गोंय आमी एक काळ पळयताले की सातत्यात आमी सगळेंच इम्पोर्ट हार्डली 2-3 गजाली सोडून म्हणजे आमी आयर्न ओर एक्सपोर्ट करता म्हणटाले, फार्मा एक्सपोर्ट करता म्हणटाले, बट फिशींग थोडे एक्सपोर्ट करता, बाकी सगळे इम्पोर्टूच करता म्हणटाले. पण आज आमी सगळ्यो गजाली ह्यो एक्सपोर्ट करपाक लागलेल्यो आसा. तें पळोवन खूब बरें दिसता. आनी माविनान परत हांव रिपीट करता, गोवा इज अ ब्रँड. म्हणजे गोवा कॅन गो एज अ ग्लोबल. कारण गोंय सगळ्यांक खबर असल्या कारणान तुम्ही खंयचोय प्रॉडक्ट गोंयान मॅन्युफॅक्चर केलो आनी इट इज अ मेड इन गोवा एंड इंडिया जर म्हटलो जाल्यार ताका ब्रँड व्हॅल्यू आसा. त्या खातीर म्हाजें म्हणणें आसा की इन फ्युचर अशा पद्दतीन प्रमोट तुमी सगळ्या जाणांनी करचें. आनी गोंयांत स्कोप आसलेलो वीच इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज स्पेशली इन द फूड प्रोसेसिंग, मरीन प्रॉडक्ट, फार्मास्युटिकल्स हाका आनिकूय मोठ्या प्रमाणात भर दिवपाचो विचार आमी करपाक जाय. हँडीक्राफ्ट, एग्रो प्रोसेसिंग आनी सस्टेनेबल मॅन्युफॅक्चरींग हे प्रॉडक्ट आमी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हाका दिसता आमी प्रमोट करपाक शकतले. म्हाका दिसता हे सगळें करता आसतना सुद्दां गोंय सरकार ग्रीन इंडस्ट्री प्रमोट करता. रिस्पॉन्सिबल मॅन्युफॅक्चरींग, सस्टेनेबल टुरिजम, क्लीन टॅक्नॉलॉजी आनी एनवायरॉन्मेंटल कॉन्शियस इकॉनॉमीक ग्रोथ जावची हाज्या खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणूनच आमचें म्हणणें आसा की आमी सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीन फुडें व्हरचें. आमी जर पळयत जाल्यार फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात इंडस्ट्री इतक्या मोठ्या प्रमाणात केन्नाच कोणाक म्हणजे लॅक आपल्या कडेन पयशे ना म्हणून कोण इंडस्ट्रियलिस्ट उरूंक ना. जाल्यार म्हणजे आमी सगळ्यो जर स्कीम पळयत जाल्यार इट इज एवरीवेर देर इज अ सपोर्ट इज देर फ्रॉम एग्रीकल्चरीस्ट पासून मॅन्युफॅक्चरींग हाज्या पर्यंत सगळ्या जाणांक सिंपल तो ती सुविधा आपल्या म्युन्सिपाल्टीच्या भायर आसपी गाडो घेवन सुद्दां आहा पळय न्ही ताका सुद्दां सपोर्ट करपा खातीर देर इज अ स्कीम वीच इज गिवन बाय द हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर. ताकाच लागून म्हणजे लॅक ऑफ फायनान्स ना किंवा कॉम्प्लेक्स रेग्युलेशन्स ना, डिले इन एप्रुवल्स ना किंवा लिमिटेड मार्केट आसा असोय विशय ना. आनी त्याच बरोबर आमकां डिजिटलायजेशन खूब मोठ्या प्रमाणात पेनेट्रेट जाल्ल्या कारणान हाजो खूब मोठो फायदो हो सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक जाला. आनी आजुनूय बी आमकां हो आमी पळयता की विकसीत भारत 2047 ही नव भारतात वचपी एक नवीन संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीत MSME सेक्टरा खातीर केल्ली आसा. आनी ताजो खूब बरो इम्पॅक्ट हो आमकां सातत्यात दिसून येता. आनी ताकाच लागून आमी स्ट्रॉंग इंडस्ट्रियलायजेशन मॅन्युफॅक्चरींग पळयता. स्मार्ट इंडस्ट्रियलायजेशन इस्टेट आमकां दिसून येता. आमी स्टार्टअप इन्क्युबेशन इकोसिस्टम आज आमकां गोंयांतूय बी दिसता. टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन गव्हर्नन्स आमकां गोंयांत दिसता. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड MSMEज आमकां दिसून आयल्ल्यो आसा. इंडस्ट्री अकाडेमिया पार्टनरशीप खूब बऱ्या पद्दतीन जाला. ग्रीन मॅन्युफॅक्चरिंगाचेर सगळ्या जाणांनी भर दिला.
स्किल वर्कफोर्स डेव्हलप्ड ऑलरेडी जावपाक लागला. डिजिटल एंटरप्रिनरशीप इकोसिस्टम ही गोंयांत आमी डेव्हलप करपाक शकल्या. आनी हाकाच लागून म्हाका खास करून सांगान दिसता की गोंय आनीक थोड्या दिसाच्या भितर इट इज अ हब ऑफ द स्टार्टअप्स गोंय जातलें हाची म्हाका खात्री आसा, विश्वास आसा. गोंय विल बी द सेंटर फॉर द इनोव्हेशन जातलें हाजोय म्हाका विश्वास आसा. ज्या पद्दतीन यंग एंटरप्रिनर्स हांगासर बसल्या, थोड्या दिसा भितर गोंय एक इनोव्हेशनाचें हब जातलें. इट वील बी द डेस्टिनेशन फॉर द स्किल्ड मॅनपावर. हाज्या खातीर स्किल्ड टॅलंट जो आसा ताच्या खातीर गोंय हें वळखलें वतलें. आनी नक्कीच आमी एक गोंय MSME लीड करपी स्टेट आसतली हाजो म्हाका विश्वास आसा की आमी गोंयांत MSME लीड करपाक शकतले. ताकाच लागून आमी सगळ्या जाणांनी चडांत चड टॅक्नॉलॉजीचो यूज करचो. आमी कंटिन्युअसली म्हाका दिसता भुरग्यांनी शिकप हाची गरज आसा. आमी जरी म्हटलें की आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन अशा गोश्टींचो जर विचार करपाक शकले जाल्यार आमी ग्लोबली गोंय व्हरपा खातीर केन्नाच फाटीं उरचे ना. आनी हे सगळें जर आमी करपाक शकले आसत जाल्यार खऱ्या अर्थात आमी जो MSME डेचो जो कार्यक्रम करता आनी MSME वेगवेगळी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन्स बॉडी हांच्यांनी जर आनीक मोठ्या प्रमाणात बाकी सगळ्या एंटरप्रिनर्साक सपोर्ट केलो आसत जाल्यार आमी जे म्हणटा की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय आनी विकसीत गोवा 2037 विकसीत भारत 2047 हे जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना. तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यात नक्कीच जातलें ही हांव आशा व्यक्त करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.